नमस्कार, गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. आपदा मित्र सखींचो भोवमान, अरिश्टांचो नेम ना, सज्जरावात रेग्युलर जॉबांक जावेता विचार. ड्रावनिंग सोद बचाव फुडें फायर सर्विसीस सकयल मुख्यमंत्री उलयलो. सर्वायकल कॅन्सर प्रतिबंधक वाशीन फुकट दिवपाचो विचार. कुडण्या ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग कॅम्पाक मुख्यमंत्री उलयलो. बायलांनी ब्रेस्ट कॅन्सर आंगार काडचो न्ही, दोतोरांचो उलो. आपाचे गोंयचे संघटनात्मक रचणुकेत पुराय बदल. आदल्या उमेदवारांक घेवन नेमल्यो नव्यो समित्यो. पालेकार अध्यक्ष. पंचायत झेडपी लोकसभा वेंचणुकांचे प्रचाराची तयारी. गोंय सरकार न्यू इयराक स्वताच्या म्युझिक फेस्टिवलाचो करता प्लान. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा सरकार यशस्वी जाल्यार सनबर्नाक गोंयांत सुवात मेळची ना. मोगो बरोबर आसा तेन्ना लोकसभा सीट बीजेपी हमखास जिखता. हे फावट दोनूय सीट बीजेपीचे. भलायकेन खंय फीट येता ती लोकसभा वेंचणूक लढपाचे श्रीपाद भाऊचे शिनाल. म्हयनो मायज आझाद मैदानार धरण्यार बसल्या उपरांत सरकारान आयपीएचबीचे 28 कंत्राटी कामगारांक परत घेतले कामार. पेशंट केअर अटेंडंटाचो कंत्राट वर्सान वाडयलो. आनी गोंयांत चोरांचो सीझन. मडगांवां नावेली फोडलो बंगलो. कॅश, भांगर, कॅमेरा, चांदी, कपडे घेवन पसार. 20 लाखांचो खंय माल उखल्लो. खबरो विस्तारान. स्वयंसेवी आपदा मित्र आपदा सखीक फुडें सरकारी नोकरेंत आरक्षणाचो विचार जावेता म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. पुलिसिंगांत आशिल्ल्या होमगार्डा सारकी हिवूय येवजण चालीक लागतली. अरिश्ट वेवस्थापना सकयल स्वयंसेवी आपदा सखी आनी आपदा मित्रांचो पणजे ताणें भोवमान केलो. ड्रावनिंग सोद बचाव मोहीम खंय आतां फायर सर्विसींत येतली. दिस इज द फर्स्ट बॅच. पयलेच फावटी केंद्र सरकारात नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट टीमीत डिसिजन घेवन की वॉलंटरीली आपदा मित्र आनी आपदा सखी अपॉयंट करपाचें ठरयलें. दिस इज सर्विसीस लायक द होमगार्ड सर्विसीस इन पुलीस. एक्चुली जे होमगार्ड ज्या पद्दतीन पुलीस वॉलंटरीली काम करता, पयलीं इनिशियली सुरवात तशीच जाल्ली. आफ्टरवर्ड्स होमगार्ड्स कंटिन्युअसली पुलिशेंत त्याच पद्दतीन कंटिन्युअसली उरत गेले. तांकां रिजर्वेशन मागीर पोस्ट रिजर्व जावन पुलिसीन पोस्ट मेळपाक लागले. इन फ्युचर फॉर द आपदा सखी आपदा मित्र हे बी केन्ना तरी अशाच पद्दतीन वॉलंटरी सर्विसीस देल गॉट द रिजर्वेशन्स आनी ताज्या उपरांत सगळें जायत वयतलें. हांव तितून वचना, बट तुमकां दिल्ल्या ट्रेनिंगेचो चडांत चड फायदो तुमी घेतला. आनी आमी पळयता की ड्यू टू क्लायमेट चेंज केन्नाय म्हणजे खंयचोय डिझास्टर केन्नाय जावपाक शकता. पयलीं आमी म्हणटाले की पावसाच्या 4 म्हयन्यांनीच पावस पडटलो. ओके, किंवा केन्ना तरी म्हणजे व्हडलें वादळ जातलें हे तेन्नाच जातलें, पण आतां थंय उरूंक ना. ड्यू टू क्लायमेट चेंज केन्नाय पावस पडपाक लागला, केन्नाय उदक येवपाक लागला, केन्नाय वादळ जावपाक लागला. अशा पद्दतीची खंयचो डिझास्टर केन्ना जायत हें सांगून नजो. इन डिझास्टरांनी ऑल्सो देर आर द सेपरेट सर्टिफिकेट कोर्स जे इग्नोच्या अंडर चलतात. इग्नोच्या अंडर जे सर्टिफिकेट कोर्सीस जातले, सर्टिफिकेट कोर्स तुमी तुमचें एड्युकेशन अपग्रेड करचें. तुमी तुमचें म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमकां ड्रावनिंग आमी ऑलरेडी फायर डिपार्टमेंटांत घेवपाचें आसा. आमकां आतांय बी कोणी बुडलो जाल्यार ताका काडपा खातीर आमकां बुडिल्ली ऑलरेडी नेवी कडल्यान घेवचें पडटात. बट इन फ्युचर अशा पद्दतीन आमी गोंय सरकारानूय तांकां अपॉयंट करपाचें आसा. त्या खातीर देर इज अ स्कोप. इवन दो आमच्या कडेन नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्स आसा जे आमच्या मिरामार हांगासर ऑलरेडी बारीक बारीक कोर्सीस आसा. आपूण एकदां जॉईन जालो म्हणून जायना. आपले सर्टिफिकेट कोर्स किंवा आपली नॉलेज आपूण ज्या फिल्डांत आसा अपग्रेड करीत रावचें. तुमी सगळे जाण त्याच पद्दतीन अपग्रेड करतले. सर्वायकल कॅन्सर जावंक जायना म्हणून 19 वर्सां सकयल्या चलयांक वाशीन आयला. हे वाशीन फुकट दिवपाचो विचार मुख्यमंत्री उलयला.
बीजेपीचे मेडिकल सेलान युवराज सिंग फाउंडेशनाच्या आधारान सांखळे कुडण्या ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग कॅम्प दवरिल्लो। 60 ते 70% ब्रेस्ट कॅन्सर दुयेंती 30 ते 60 वयोगटात असतात। बायलांनी दुयेंस आंगार काडचें न्ही, दोतोर साळकार उलयलो। 19 वर्सांच्या पयलीं भुरग्यांक वॅक्सीन आयला आनी सर्विक्स कॅन्सर जावंक जायना म्हणून भुरग्यांक वॅक्सीन आयला आनी तें वॅक्सीन आतां प्रायवेट बेसिसाचेर दिता आमी, गव्हर्मेंटान अजून सुरू करूंक ना। म्हणजे 19 वर्सांच्या पयलीं जर चलयेक तें वॅक्सीन दिलें जाल्यार ताका ताच्या आयुश्यांत सर्वायकल कॅन्सर जावचो ना चलये भुरग्यांक। तें वॅक्सीन सरकारा कडल्यान पब्लिकांचो दिवपाचो विचार आसा। आजून आमी टील नाव डिसिजन घेवंक ना, बट इन फ्युचर तें वॅक्सीन गोंयांत फुकट दिवपाचो अजून डिसिजन घेवंक ना, बट इन फ्युचर केन्ना तरी आमी तें वॅक्सीन फुकट दितले। दर वर्सा पळयता आणि सगळ्यांची एव्हरेज असता एज इज अराउंड 30 to 50 च्या मध्ये। ऑलमोस्ट 60-70% इज इन द एज ग्रुप ऑफ 30 ते 60, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ अवर लायफ। आणि हाणें सांगिल्ल्या भशेन की आमकां आंगार काडपाची उमेद आसता सगळ्या बायलांक, सगळ्या आवयो ज्यो आसता तांकां ती घरची चिंता चड आसता। शेगांवची जात्रा, मागीर खंयची कोणाचें लग्न, कोणाचे साखरपुडे, आजी मोज, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन तांची स्वताची हेल्थ। सो आमी हांगा एक मेसेज सांगूंक की तुमी टायमार आयले 3 गोष्टी जावं शकता। एक म्हणजे तुमचें लायफ सामकें नॉर्मल जावंक शकता। स्टेज 1 to मोर दॅन 85% बरें सर्वायवल म्हणजे नॉर्मल लायफ सारकें। दुसरें तुमचे ऑर्गन वाचोवंक शकता, म्हणजे ब्रेस्ट जी पयली काडपाची गरज आसा ती काडपाची गरज ना। आणि यू मस्ट थँक द गव्हर्नमेंट। तिसरें इज दॅट गव्हर्नमेंट गिव्स यू ऑलमोस्ट 80% तुमचो टोटल ट्रीटमेंट फ्री करता। आणि ताका लागून उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प जो आसा तो आमी करप असो ठरयिल्लो आसा। म्हयनो मायज आझाद मैदानार धरण्यार बसल्या उपरांत सरकारान IPHBचे 28 कंत्राटी कामगारांक परत कामार घेतले। तांचो कंत्राट वर्सान वाडयला। पेशंट केअर अटेंडंट म्हूण तांकां कामार घेतल्यात। 9 वर्सां काम करून कोविडांत वापरून घेवन कामावेल्यान काडले म्हणून ते धरण्याक बशिल्ले। कंत्राटी जॉब रेग्युलरायज करपाची मागणी। आयज आमी हांगासर 40 दीस आमच्या मागणे खातीर आमी हांगासर जे स्ट्रायकाक बसलेले, तो दीस आयज आमचो सगळ्या तुमच्या मिडियाच्या प्रेसा तर्फे तुमी जो हायलायट करून सगळ्या पब्लिकेक हें केल्लो आसा तेचें आयज हें फळ आमकां आयज जे गव्हर्मेंटान आयज आमकां ही ऑर्डर दिल्ली आसा। आमचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जाल्लो आसा। त्या प्रमाणे आमचे जे CM आसात, CMान आमकां हें दिल्लें उतर दिल्लें आमकां तुमचें काम जातलें म्हणून। आतां हेच्या फुडें तेंचे आमी एक अशी मागणी करता की न्ही 1 वर्स हे फुडले जावच्या पयलीं आमकां ते रेगुलर करतले अशी आमी आशा बाळगून। आमचो हेल्थ मिनिस्टर आमकां भायर आसलो, भायरसून तो असो आमच्या खातीर येयलो गोंयान आनी आमची एक ऑर्डर भितर सायन मारली आनी आमचें काम जालें। त्या खातीर हांव तांकां थँक्यू म्हणटा। तेन्ना हे फुडें सुद्दां ते आमचेर उपकार करतले आनी ते आमकां अशेंच कॉन्ट्रॅक्टार दवरचे ना हेची आशा बाळगता। तर तानोडे सराक मेळ्ळे, तेणी आमकां सांगलेलें तुमचें काम आमी करतले म्हणून, आनी तेंच्यांनी ते केल्लेलें आमकां पुलीस डिपार्टमेंटान सुद्दां आमकां केन्नाच असो प्रॉब्लेम करूंक ना। म्युनिसिपालिटीन सुद्दां आमकां कांयच प्रॉब्लेम करूं, तेंची हांव देव बरो करूं म्हणटा। शैलेश सर आमचो एडवोकेट, हेणी आमकां खुबसो मदत केली। 1 म्हयनो आमी हांगासर 40 दीस रावले, खूपच मदत केली। केप्यां गुडी पारोडा रस्त्यार एक्सिडेंटान एकलो आगताक सोंपलो। 2 स्कुटरींचो खंय एक्सिडेंट सोंपला तो केपेचो 24 वर्साचो प्रकाश नायक। दुसरो स्कुटरीर आशिल्लो तो बऱ्यान साल्वार। कोणाची चूक, एक्सिडेंट कसो जाला ताची पोलीस सध्या चवकशी करता। आज परत एकदा सकाळी 7:45 प्रकाश नायक हो 24 वर्साचो भुरगो मरण पावलो। हेजें मुख्य कारण आशिल्लें की 2 बायक जे कोलिजनान जाले तेतूं भितर एकटो रस्त्यार सकयल पडून तेका तकलेक माल लागल्यान तेजो जीव गेलो। एकटो केपेंच्यान मडगांव रस्त्यार वयतालो, तसोच दुसरो आसा तो गुडी पारोड्याच्यान केपे वाटेन येतालो। जो भुरगो मरण पावलो तो आवेडेच्या गांवाचो आनी तो खंय दूद दिवपाक, जे घरा तेंगे वेवसाय आसा दूद दिवपाचो, तो दूद दिवपा म्हणून गेल्लो आनी येता तेन्ना हो अपघात जालो।
अशीच गोष्ट 3 म्हयन्या पयलीं आनी एक फावटी अपघात जालो सेम जाग्यार आनी थंय रिक्षान एक टू व्हिलरा धपको दिलोन तो बी मरण पावलो. तो शेतां पडलेलो आनी तेजो थंयच जीव गेल्लो. अश्यो 2 घटना जाल्ल्यो आसात ज्यो गुडी पारवडा रोडार. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर गुडी पारवडा साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोंय सरकार न्यू इयराक 26 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर मजगती स्वताचो म्युझिक फेस्टिवल दवरपाचो प्लान करता. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा सरकाराक स्वताचो म्युझिक फेस्टिवल करपाक येस आयलें जाल्यार सनबर्नाक गोंयांत सुवात मेळची ना. पर्यटन खात्या कडेन इडियमा खातीर अजून मेरेन तरी खंय कोणेच संपर्क केल्लो ना. सनबर्नाच्या जायराती विशीं मंत्र्याची जाप. सनबर्नान केला जाल्यार म्हाका खबर ना कोणें परमिशन दिला जाल्यार. टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन कोण येवना आनी परमिशन मागूंकूय ना. एज गोवा गव्हर्मेंट वी आर दिस इयर ट्रायंग टू क्रिएट अवर ओन फेस्टिवल. आमचे ओन फेस्टिवल जातले काय ना हाचेर विचार सध्या चालू आसा. इफ वी आर एबल टू क्रिएट अ फेस्टिवल इन डिसेंबर एट द सेम टायम विच विल बी हॅव्हिंग अ डिफरंट फ्लेवर ऑन द सेम लायन्स देन वाय नॉट. हाजेर सध्या चालू आसा. पूण सनबर्नान समज सोशल मिडियार घाल्यार आय थिंक ही शूड अंडरस्टँड दॅट ही नीड्स परमिशन्स फ्रॉम गोवा गव्हर्मेंट. एवरी टायम तो येतलो ग्रांटेड घेतलो अशें जायना. We welcome such type of things, but not at a thing of taking governments for granted. So one is what we are visualizing of getting our own festival this time during that particular time. ती करपाक आमचे ऑलरेडी विचार चालू आसा. ते विचार फुडें आसा जाल्यार म्हाका दिसता सनबर्न मे नॉट फायंड अ स्पेस. No, we are working out. EDM is required to attract certain calls, but we want to do a week-long festival or something which will be there. 25, 26 समज झाले. 26, 27, 28, 29, 30, 31 5 दीस मेळटा. आमी 26, 27, 28 कित्याक रावपाचे? कित्याक फुल 31 तारीख पर्यंत करचे न्ही? सो थोडे आमचे विचार चालू आसा. वी नीड टू सी हाऊ वी कॅन डू इट. एंड इफ गोवा कॅन क्रिएट इट्स ओन आयडेंटिटी IP फॉर गोवा देन वाय नॉट. अ फेस्टिवल ऑफ गोवा शूड बी टुमॉरोलँड खंय तरी आसा जाल्यार आयडेंटिफायड दॅट स्पेस. Goa should start identifying in this manner whether we are ready, we are not ready, or we should be seeing is what we are contemplating. But kartale festival, we can do it in a much better way. Only thing we need to have our things right. So Sunburnan समज केल्या फेस्टिवल आजपर्यंत तरी टुरिजम डिपार्टमेंटाकडे कोण परमिशन मागपाक येवना. एवरी इयर तो ते करता जाल्यार ह्या फाटी आमी खपून घेवचे ना. If he has to understand and he has to understand government and governance, he has to first take permission from the government and then think about putting his festival right. जेन्ना हांगा येवकूच ना आय कांट कमेंट. इट इज हिज ओन वे ऑफ पुटींग थिंग्स. बट आय कॅन ओनली से की तुवें जो टॉपीक विचारला तातूंत वी हॅव अ आयडिया दिस इयर. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. मोगो बरोबर आसता तेन्ना लोकसभा सीट आमी हमखास जिखला. हे फावट दोनूय सीट बीजेपीचेच. खासदार मंत्री श्रीपाद नायक प्रुडंटा कडेन उलयलो. भलायके बरी आसा. तुमचे सेवेक हांव आसतलोच म्हणून वेंचणूक लढपाचे भाऊचे शिनार. भाऊन नॅशनल वॉटर स्पोर्ट इन्स्टिट्यूटाच्या कामाचो रिव्ह्यू घेतलो. 75 ते 80% काम जालां. 57 कोटींचो प्रकल्प खर्च वाडून 75 कोटींक तेंकता. थोडे बरें आसा ते जावन आपण जावन विड्रॉ जातले अशें ड्रॉप आउट करतले अशें तुका आता लोकसभा इलेक्शन तुमी कॅन्डिडेट म्हणून आसता. हांवें ऑलरेडी सांगलेली. हांवें ऑलरेडी पयलीं हें केलें म्हजी बरी अश्यो हांव बरो ना म्हणून कोणाच्या मनाक म्हणजे अशें तरी एक ऑफर चलताल्यो. त्या ऑफर भितर ब्रेक लागतो म्हणून ताचो हांवें स्टेटमेंट केल्लो की हांव देवाचे कृपेन गोंयकाराचे सगळ्यांचे आशिर्वाद हांव परत पयलीं सारकोच जाल्लो आसा. त्यामुळे कोणें हें मनाक हें हाडपाची गरज ना आणि हांव परत तुमचे सेवेक उपस्थित आसले लोकांक ऑलरेडी हांवें डिक्लेअर केलें. साऊथ गोवा सिटाचे सर कितें साऊथ गोवा तुमी जिखूंक शकता? हय डेफिनेटली हांवें 2 फावटी जिखल्यात न्ही. 99 जिखल्या परत आमी 14 जिखल्या आनी अशें कांय कठीण ना. पण हे फावटी हांवें निश्चितपणे दोन्ही सीट लढयतले. दोन्ही सीट निवडून ह्या फावटी MGP वांगडा आसा म्हणल्यार कितें? हय डेफिनेटली आमकां आनी इल्लीशी ताकद मेळिल्ली आसा. जेन्ना MGP बाकी तेणी आमकां सपोर्ट दिला तेन्ना आमी तो सीट आमकांच दिला. येणाऱ्या डिसेंबर पर्यंत हे आमी 19 डिसेंबराक जे उरिल्ले सगळे आसा ताचे पयलीं काम कंप्लीट करून ताचें आमी उद्घाटन करतले अशे तरेचे आज हातून ठरले. काय ज्यो रिवायज एस्टिमेट आहा कारण इतल्या वर्सांचे कॉस्ट सगळी हेतून तेन्ना खंय तरी 10 रुपयाची गोष्ट आशिल्ली आज 15 रुपये जाल्या. हो मदीं विशय आयला परंतु तो सगळो आमी रिवायज एस्टिमेट धाडून जे कितें जास्त पयशे जे कितें वाडिल्ले ते दिवपाचें काम टुरिजम मिनिस्ट्री करतली. जवळ जवळ 57 कोटीचो एस्टिमेट आशिल्लो आणि जवळ जवळ ते आतां पयशे सगळे इल्लेशे 500 कोटी रुपये उरल्या
आणि बाकी जे आहा ते सगळे हे जाल्ले आसा काही तांकांय थोडे पयशे दिवपाचे जे आसा ताजी वेवस्था जाल्या नंतर हे काम आपले काम लगेच नेटान सुरू जातलें. चार्ल्स कुरैया फाउंडेशन कला अकादमी विशीं आरोप करता तातूंत तथ्य ना. काम अजून चल्लां. कला संस्कृती मंत्री गोविंद मिडिया कडेन उलयलो. ताणें पत्रकारांक व्हरून अकादमीचें रिनोव्हेशनाचें काम दाखयलें. मिरर्स, पेंटिंग्स खंय रेकॉर्डिंग माध्यमांतल्यान रिस्टोर केल्यात. फाउंडेशन म्हणटा मिडियाक दाखयलें तें बरें आसा. स्ट्रक्चराचे तंत्रीक गजालींचेर आर्किटेक्चर लेवल चर्चा जाय. ज्या जाग्याचेर आज आमी हांगसर उबे आसात ती फेक आमी फॉयर एरिया म्हणटात. ह्या फॉयर एरियेचे पयलो जर टायल्स वर्क्स जर आसले जाल्यार तो खोटा आशिल्लो. मध्यंतरी तो ताका चिप्स घालून ताका नवो साद चडयल्लो आसा. आतां म्हज्या मुखार एक प्रश्नचिन्ह आयिल्लो आसा की त्या वेळाचेर चार्ल्स कुरियान हो जो फॉयर एरियेची जशी दवरलेली आशिल्ली एका जे आज रेकमेंडेशन चार्ल्स कुरियान फाउंडेशनान आमचेर आरोप केल्लो आसा जी चार्ल्स कुरियाची जी चिप्स जी सिस्टम जी आशिल्ली ती खंय तरी आमी काडून वडून दुसरें आमी कितें करतात ते अशांतली कांय गोश्ट ना. तुमी प्रत्यक्षात पळोवपाक शकता अजून हांगसर काम कांय जालें ना. आमचे म्युरल्स किंवा आमचे पेंटिंग्स जे आसात ते आमी रिकॉर्डेड माध्यमांतल्यान आमी रिस्टोर केल्ले आसात. कला अकादमीच्या खंयच्याच कलाकारान आज मेरेन आक्षेप घेवंक ना. घेतलाच जाल्यार खंयच्या तरी बॅनरा खाला. पूण जशे जशे काही गोष्टी कला अकादमीचेर आज येदे व्हडलें राजकारण जाल्लें हांव ताका राजकारणूच म्हणटलो. कारण आज पर्यंत ह्या कला अकादमीचेर खंयच्याच आर्टिस्टान अजून आक्षेप घेतलो ना. केलो तर खंयचे तरी एका प्लॅटफॉर्म बॅनरबाजीच्या सकयल घेतिल्लो आसा. म्हणजेच कला अकादमीन राजकारण कोण हाडटात आनी ताका प्रोत्साहन कोण दितात हें तुमी आत्मचिंतन करपाची गरज आसा अशें म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगनशें दिसता. मिडियाक दाखयलें बरें आसा. आर्किटेक्चर लेवलार चर्चा जावंक जाय. तंत्रीक गजाली पळोवंक जाय. आमी अजून डॉक्युमेंट पळोवंक ना म्हूण चार्ल्स कुरिया फाउंडेशन सांगता. He has shown the media, but what he has shown is actually only the structural work which is complete. That same structural work which we had also told you that we have been following up on. It's a good first step, but now the discussion needs to come to the architecture, and that discussion needs to be had from professional body to other professional body. Ami sagle stakeholders घेऊन let them make a presentation to explain what is the architecture thing. It is still an explanation from a non-technical person. Until and unless we see the exact documentation that the Tecton have said they've taken, we have not yet seen that. They said that they have collected the information to replicate the murals like this. Now, आम्ही अजून पळोवंकूच ना that documentation. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आपाच्या 2 आमदारां वरवीं आवाज विधानसभेत पावला. 2027 गोंयांत सरकार खंय आपाचेंच. गोयची प्रभारी अतिशीच्या हजेरेत आपान आदल्यो बरखास्त करून नव्यो संघटात्मक समित्यो आनी फुडारी नेमले. चडशे आदले उमेदवार अमित पालेकार अध्यक्ष. पंचायत, झेडपी आनी लोकसभा वेंचणुकेची तयारी. कॅम्पेनीचे फुडारपण महादेव नायक आनी अलिना कडेन. आने वाले चुनाव में जो 2027 में होगा, गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और उसी के लिए आज से ही आने वाले 5 सालों के लिए आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर रही है. आम आदमी पार्टी ना सिर्फ एक चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों की आवाज़ है. हमारे पार्टी के अमित पालेकर जी आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे. हमारे 2 वर्किंग प्रेसिडेंट्स होंगे, वेंजी वीगस जी और क्रूज डिसिल्वा. हमारी डायनामिक और फायर ब्रांड महिला विंग की अध्यक्ष रहेंगी प्रतिमा कुटिनो जी. हम एक कैंपेन कमेटी का गठन कर रहे हैं जो आने वाले चुनाव हैं पंचायत के, लोकसभा के, जेडपी के, जो सारा उस कैंपेन को संभालेंगी. उसकी अध्यक्षता हमारे सीनियर लीडर महादेव नायक जी करेंगे और उसकी वाइस प्रेसिडेंट अलीना सलराना जी होंगी. आज अशें आसा की आज आमचे 2 MLA निवडून आयल्यात. दे आर 2 डायनॅमिक MLAs, इवन दो दे आर इन ऑपोजिशन, बट तांचें जें काम आसा, द वे दे आर वर्किंग, इट्स व्हेरी कमेंडेबल. आणि आज लोकांचो आवाज असेंब्लीन पावला आम आदमीच्या रुपान, आणि तो आवाज तुमकां दिसून येतले असेंब्ली सेशन वेन इट विल बिगिन इन जुलाय.
गुगल अणकारात कोंकणी पावली म्हणून सगळें जालें अशें ना, तातूंत सगळ्यांनी हातभार लावंक जाय. गुगल अणकार सेवेंत कोंकणीचो आस्पाव जावंक म्हत्वाचो हातभार लावपी संजीत हेगडे देसाय सांगता. कोंकणी भाशा मंडळान संजिताचो मडगांवां भोवमान केलो. प्रत्येक सुरवात ही ल्हान आसता, मागीर व्हड जाता. मुखेल सोयरो उदयबाब उलयलो. सगळ्यांनी वचून थंय कॉन्ट्रिब्यूट करप, थंय ट्रान्सलेशन सिलेक्ट करप, थंय ट्रान्सलेशन सजेस्ट करप, ह्यो सगळ्यो गजाली पळय आसा. जितलो डेटा आसता गुगलाचेर, that data is going to be very, very helpful for machine learning to advance the quality and the accuracy of the translation. So it is very, very important that we continue to do this. So this is not a one-time thing, as you know, that हे सगळे इवॉल्व जायत उरतले, फुडें फुडें वचत उरतले, आनी त्या प्रमाणे ताका आमी हातभार लावपाक जाय. प्रत्येक सुरवात ती ल्हानच आसता. मागीर जेन्ना ती वाडत वता फुडें अखेरेक क्लायमॅक्साक पावता तेन्नाच तेंच्या ते आणि मग खात्री आसा सुरवात जरी ल्हान आसा तरी ती फुडें वचून एक दीस आज रोखल्याचो जसो रूप जाता तसो रूप जातलो आनी ताचो लाभ कोंकणी भाशेक मेळूंक पावतलो. गोंयांत चोरांचो सिजन. मडगांवां नावेली बंगलो फोडलो. वॉशरुमाच्या जनेलाचे ग्रील कापून चोर घुसले. कॅश, भांगर, कॅमेरा, चांदी घेवन पसार. कपडे उखल्ले म्हणून कळटा. सगळे मिळून 20 लाखांचो म्हाल उखल्ला आसूये. प्रकरण पुलिसां कडेन पावलां. ते वटेन मडगांव पालिका चोरयो वाडल्या म्हणून मडगांवां फातोड्यात CCTV घालपाचे चिंततात. आशिल्ले चलनात. रूमा पळयता, रूम पयलो फोडलेलो हांव आनी टीव्हीचेर पयलो आय लव यू बरयला म्हणून. आय लव यू आमी आपूस जाले, आय लव यू कोणें बरयला अशें. मागीर आमी धांवन सगळे रूम चॅक केले. रूम चॅक करतकीर सगळे मॅच पडलेले, आमचे कांयच ना. सगळे गोल्ड हे सगळे पयशे. अरावंड 9 पेर ऑफ बँगल्स, चेन, 2 नेकलस, 4 बँगल्स आनी सिल्वर कॉइन, बिस्कीट, सिल्वर बिस्कीट, कॅश ऑफ 1,50,000 अशें. ब्रासलेट, लॉकेट, मंगलसूत्र चोरी करपाक विंडो, टॉयलेटी डोर विंडो कट केला, ग्रिल्स आनी येयल्या भितर. कार ते भावाल लगीन जाला, तेजी बायल गोल्ड घालून गेली, तेंय ना जालें. आनी म्हाज्या आईचे गोल्ड आहले, आमी भयणीचेय गोल्ड ना जालें. सगळे 20 लॅक्स मेळटले. एक लायट ना रस्त्यार आनी फाटले वटेन लायट ना. फक्त हे कावन्सिलर इलेक्शनां येता ना. जशें आमी कालबोंडा रावताले पयलीं, आमचे कावन्सिलर दिपाली आसलेले, ते रोखडे आमकां कितें जालें, रोखडे 2 मिनटां जालें. हे कावन्सिलर फक्त नांवाचे. ते वटेन मडगांव आनी फातोड्यार चोरयो वाडल्यो म्हणून हुस्को. पालिका CCTV बसोवपाच्यो गजाली करता. आशिल्लेच कॅमेरा मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान सारके चलनात. There are at 11 locations 23 CCTVs which were installed in 2020 and they are non-functioning. So the traffic PI and CP, myself and the representative of the vendor has attended the meeting today. So basically first and foremost we had requested him to see why those CCTVs are not functioning. So we have given them a deadline of 8 days. There is a proposal from Goa Infotech for putting CCTV across the Fatoda and Madgaon area. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. सांग्यार पणसाय मळार आशिल्ल्या आंतीक कोरीव फातरांच्या दायजाक लागसार आशिल्ल्या चिरेखणीचो धोको. पुराभिलेख मंत्र्याच्या मतदारसंघात प्रकार. थळावे हुस्को उक्तायतात. ही सुवात युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज सायटींनी येता. चिऱ्यांच्यो खणी अश्योच चालू उरल्यार दायज काबार जातले. सरकारान कारवाय करची म्हूण थंयचे हेरिटेज एक्टिविस्ट मागतात. आज आमकां कळून आयिल्लें आसा की आमचे पणसाळी मळ जे पेट्रोग्लिम्स आसात थंयच्यान थंयच्या लोकल्सांनी आमकां कळून आयिल्लें आसा, दाखयल्लें आसा की थंय खंय कोण तरी लिगल काय इल्लिगल ते कळना, पूण ते कोण म्हाका दिसता ते वायोलेशन करता सद्याक थंय लागीं. आनी म्हाका दिसता as per the UNESCO World Heritage Site, you cannot do anything, any construction or any other activity which is affecting the UNESCO World Heritage Site. थंयच petroglyphs asat and the petroglyphs are being seen across by all the people of the world. खंयचे सगळे संवसारांतल्यान ते पळोवपाक येता. गोंयचे एक दायज तें, गोंयचे एक इतिहास आनी गोंयचे एक हेरिटेज तें.
सो म्हाका दिसता जे कोण थंय कामां करतात तेणी जाता तितले बेगीन बंद करचें, बिकॉज इट इज नॉट लीगल इन नेचर वीच वी फील, एंड इवन द लोकल्स आर नॉट हॅपी विथ सच कायंड ऑफ एन एक्टिविटी. एंड वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट गोंय जें आसा तें फक्त हेरिटेजाक लागून आसा, गोंयच्या इतिहासाक लागून आसा. आनी जर हो इतिहास आनी हेरिटेज जर सोंपलो, गोंयचो कसलोच व्हॅल्यू उरपाना. सो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट द कन्सर्न ऑथॉरिटीज हॅव टू ॲक्ट ऑन दीस. खबऱ्यो इतल्यार सोंपता. प्रोंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.